32 मतांनी रॉय रवी नाईक अवॉर्डांतल्यान जिखला। रॉय बाब, कॉंग्रॅच्युलेशन। थँक्यू। कशें आसलें इलेक्शन तुजें? एकदम टफ फायट जाली 32 मतांनी। इट वॉज बरें, मातशें नेक टू नेक जालें, म्हणजे जितली चिंतिल्लें तशें जालें ना, मातशें टफ गेलें हय, बट एट लास्ट वी आर द विनर्स। ओके, आनी ऑलमोस्ट तुमकां फक्त एक 3 येयल्या बीजेपीचे आनी 9वांतले फक्त 2 जाय 7 जाणांचे पॅनल फॉर्म करपाक। हय पळय, आनी उरला न्ही, सेकंड रावंड उरला न्ही, जाल्ल्यान जमा हय 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 ऑलमोस्ट आनी कितें प्लॅन्स आहा तुजे? ना सद्या इलेक्शन आतां जिखलो तूं, आतां फुडले आज तरी प्लॅन कांय ना, आज तरी फक्त आज रॅली आनी एन्जॉय करपाचें, फाल्यांच्यान प्लॅन स्टार्ट। थँक्यू। मी म्हणटा हांव म्हाज्या कार्यकर्ते भावांक तशेंच म्हाज्या सगळ्या वोटरांक मना काळजाच्यान तेंचे आभार मानता, कित्याक तेंच्यांनी वोट केले, तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो म्हणून आज हांव इतले लीड करून जिखून आयलो परत। हरशीं तुमी म्हणटाले की तुमच्या वार्डान तुमी अनअपोज येवपाक शकताले लास्ट मिनटाक, ते कितें जालें स्टोरी? तेंच तें एक्चुली हांव अनअपोज जातलो आशिल्लो, पूण अनअपोज जाता म्हणून तुमकां सांगलां त्या दिसा की 15 वॉर्डाचो म्हाज्या वॉर्डान दवरलो म्हणून, आनी जालें कमी वोटींग जाल्ल्या कारणान म्हाजी लिडूय कमी जाली, कित्याक म्हाजे जवळ जवळ 822 टोटल वोटींग आशिल्लें, आमकां आमच्या वॉर्डान जालें 593, जवळ म्हाजेच सारके खास 100 तरी भायर आशिल्ले आवट ऑफ स्टेशन वेकेशनाक। ओके, आनी कितें आतां सेकंड टायम आतां कितें प्लॅन्स आहा तकलेन? सेकंड टायम म्हणजे कितें जे डेव्हलपमेंट म्हाका म्हाजें उरला, पेंडींग उरला, तें हांव मुखार व्हरतलो आनी करतलो, आनी लोकांक विचारूनच करतलो कितें करपाचें। तुमी जिखले, तुमच्या पॅनलाचें कशें कितें चल्लां? पॅनलाचें अजून म्हाका खबर ना, हांव पूण लिडींग आसा चडशें। थँक्यू। हे आशिल्ले धवळीकर जे वार्ड नंबर 2तल्यान बीजेपी पॅनलाचेर कॉन्टेस्ट केले ते जिखल्या। बीजेपीचे ज्योती नायक जे रिकावंटींग बी जालें, 3 मतांनी जिखून येयले, मागीर रिकावंटींग जालें आनी परत सेम रिजल्ट येयला, रिजल्टान कांय चेंज ना, ते आमच्या वांगडा आहा। पयलीं रिजल्ट डिक्लेअर जालो, मागीर रिकावंटींग जालें, मातसो भंय दिसलेलो? ना कांय दिसलो ना, फूल कॉन्फिडन्स आशिल्लें जातलेंच म्हणून हांव। म्हणजे पयले रिएक्शन की जिखून येयले परत लीड कमी आहा, पण खूब बरें दिसलें, कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लें हांव चड मतांनी जातलें, तरी सुद्दां ना 3 मतांनी जावं पूण जालें। ओके, कितें प्लॅन्स घेवन तुमी, कितें विजन घेवन तुमी लोकां मुखार गेल्ले आनी सुरवात कशी करतले? पळय आतां सद्या आमचे फोंड्यान आमचो बीजेपीचो मिनिस्टर आसा, गोंयान सीएम बीजेपी सरकार आसा, सेंट्रलाकूय बीजेपी सरकार, तांच्या मार्फत हांव आमचे वार्डाचे जाता तितले सगळ्या लोकांचे सगळ्यांक एक करून एक घेवन सगळ्यांचे भेदभाव करनासतना सगळें काम करतलें जाता तितले वार्डाचे। वेंकटेश नायक दादा म्हणटा ते जिखलेल्या 3 फावटी पण कावन्सिलर आसले। कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां। पयलीं फावटी इंडिपेंडंट रावन तुमी जिखल्या, पयलें रिएक्शन तुमचें? पयलें रिएक्शन म्हणजे कितें आसा, जें म्हाजें काम केल्लें हांवें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर, आनी आतां हांवें सुरू केल्लें ई वेस्टाचेर, आनी प्रत्येक गजालीक म्हणजे हांव लोकांच्या हाकेक हांव धांवन वयतां, आनी त्या खातीर म्हाजे मतदार जे आसा वॉर्ड नंबर 4चे किंवा लास्ट टायम वॉर्ड नंबर 5चे, म्हाका आख्खे फोंडेकार जे आसा पळय न्ही, म्हाज्या कामा वयल्यान म्हाका मतदान करता, म्हणून ही जी विक्ट्री आसा ही आमचे सगळे मतदार आनी म्हाजे सपोर्टर जे आसा तेंची, कारण तांकां आनी म्हाजे कडल्यान बरें काम करून घेवपा जाय, आनी हांवें एक मुद्दो दवरलो म्हणटा तो हांव हो 4 नंबर वॉर्ड हो आदर्श वॉर्ड करतलो म्हणून। ह्या आदर्श वॉर्ड करपा खातीर म्हाका लोकांनी, म्हाज्या वोटरांनी जें मतदान केलां तें हांव तांकां सार्थ करून दाखयतलो। ओके, आतां पर्यंत रिजल्ट येयला तितून 4 बीजेपीचे येयले, एक तुमी इंडिपेंडंट येयले, आनी प्लस बीजेपीचे 2 अनअपोज येयले, ते धरलेले 6 जाले, एक जाय तांकां पॅनल फॉर्म करपा खातीर। तुमचो रोल कितें आसतलो ह्या फुडले? तर मागीर टायमार आमी ठरयतले कशें कितें आहा तें। म्हाजे कार्यकर्ते आहा, हांव एकटो डिसिजन घेवपाक शकना, आनी तें कितें डिसिजन जर जातलें, जर बरो चेअरपर्सन जाता लोकांक टायम दिवपी जाल्यार डिसिजन सपोर्ट करपा जाय, कित्याक एक वर्स जो चेअरपर्सन बसला तेणें कांयच काम करूना, उलट जे पयशे डेव्हलपमेंटा म्हणपाचे ते नाका ते म्हणले, तसलें हांगसर कोता येना, प्लस म्युन्सिपालिटीन येवप ना। चेअरपर्सन बसला म्हणजे रितेश नायक म्हणजे म्युन्सिपालिटीन येवप ना टायमार, लोकांक आपोवप आनी थंय टायमपास करप हें आमी चलना, कारण आमी लोकांक सदैव मेळत आसता, त्या खातीर जो पळय बरो कोण चेअरपर्सन आसतलो, रितेश सोडून तेजे तुमी परफॉर्मन्स पळय, रितेश सोडून आनी कोण बरो मेळटा तुमी ताका सपोर्ट करपाक रेडी? ते तेंचे न्ही डिसिजन, कोणा बसतले ते, दुसरो कोणी मेळत जाल्यार तुमी आमी इंडिपेंडंट रावतले, कोणा सपोर्ट करचें ना तांकां? ते मागीर डिसायड करतले, जेन्ना 20 तारखेर जेन्ना येतले चेअरपर्सनाचे त्या टायमार डिसायड करतले। 3 पॅनलां आसलीं एक्टीव ह्या इलेक्शनाक, पण तुमी इंडिपेंडंट रावपाचो निर्णय कित्याक घेतलो? इंडिपेंडंट म्हणजे कितें आसा, म्हाजे कडेन मतदार आसा म्हाजे न्ही, म्हाजे कडेन मतदाराच्या विश्वासाचेर हांव रावला इंडिपेंडंट। ओके, थँक्यू। तसले वेंकटेश नायक दादा म्हणून 3रे 4थे फावटी निवडून येयल्या।
तुका वयता कारण इलेक्शनाक गेले तेन्ना तुम्ही चेअरपर्सन असले तुमची म्युन्सिपालिटी परत येता तेन्ना क्रेडिट तुका वचपाक जाय कशें दिसता पॅनल तुमचे फॉर्म जाता ना खूब बरें दिसता आनी हांव परत सगळे माझे वॉर्ड नंबर 5 यांचे सगळे मतदारांक हांव अभिनंदन करता तेणी म्हाका विश्वास दवरलो आनी म्हाजें जें कार्य हांव चेअरपर्सन आशिल्लो 1 वर्स आशिल्लो तेजें कार्य तेणी पळयलें आनी जे लोकांनी खूब दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो पूण आमी लोकांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाजेरूच न्ही आमचे सगळे पॅनल चडशे जण आमचे निवडून आयले आयकता हांव आनी खूब बरें दिसता की आमचे जे सरकार आसा ते बरे कार्य करता अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री रवी नायक जे आसा हेणी फोंड्या खातीर खूब आमी आतां प्रोजेक्ट्स हाडपाचे आसा आनी ऑलरेडी ते फुडें पूर्णत्वाक येतले आनी खूब बरें दिसता की म्हाका आतां 206 मतांची लीड मेळ्ळी हांव अरावंड 471 म्हाका वोट्स पडले आनी खूब बरें दिसता की लोकांन आमचेर विश्वास दवरलो आनी हांव परत एकदां सगळ्या मतदारांक जे म्हाजे वॉर्ड नंबर 5 हांकां अभिनंदन खूब आभारी आसा तेंचो आनी अशेंच म्हाका काम करपाक तेमी एक संदी दिली हांव तेंचे सगळ्यांचे आभारी आसा धन्यवाद. आता बरें रिजल्ट येयला तुमचे पॅनल फॉर्म जाल्ले आहा तुमी सिटींग चेअरपर्सन आहा परत तुजे कितें प्लॅन्स आहा इच्छा परत लीड करपाची ना पण ते आमी आतां कावन्सिलर बसून आमी ठरयतले की हांव सांगपाक शकना आतां की कावन्सिलर जे तितले आयल्या ते बसून ठरयतले की कोण चेअरपर्सन कोण चेअरपर्सन ते मागीर ठरयतले कावन्सिलर पण तुमची तयारी आहे जबाबदारी जाय तुमची तयारी आहे. जबाबदारी दिली आसा पूण जबाबदारी दिली हांव घेतलो चेअरपर्सन जबाबदारी दिली जाल्यार पूण कावन्सिलरान ठरोवपा जाय न्ही सो कावन्सिलरान ठरयलें की म्हाका दिवपाचें हांव अवश्य घेतलो. मास्टर प्लॅन कितले फायद्याक पडलो तुमकां आख्खे फोंड्यान हय मास्टर प्लॅन आसूं बाकीचे प्रोजेक्ट्स आसा मास्टर प्लॅन आसाच बाकीचे आमी प्लॅन डेव्हलपमेंट आमच्या लोकांनी की आमी 1 वर्सान इतलें आमी कार्य केलां आमी फक्त हांगा मुंचवणी बसून रावना हांव मुवमेंट करतालो आमी भोंवताले सगळ्या ऑफिसांनी भोंवताले आनी आमी फायली कशी क्लियर करपाची आमी वचून स्वता वचून हांव वतालो आनी वचून सगळ्या ऑफिसांनी वचून आमी जे डेव्हलपमेंटाची जी फायल्स आसा की ते सगळे बाकीची सगळी डेव्हलपमेंट फायल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अप्रुवल्स इवन आमी म्हाका दिसता हांव घेतले आमी डेफिसीट आशिल्ले आमकां पगार दिवपाक पयशे नाशिल्ले पूण आमी मागीर हळू हळू काम हें करून आमकां प्लसान आयले आमी सगळे रिणां जी आसा फारीक केली अरावंड 72 lakhs आमचे हे रीण आशिल्ले ते फारीक केले आनी आतां आमी थोड्या लाखांनी सरप्लस आसा सो आमी खूब काम केलें 1 वर्सा आनी फुडें म्हाका दिसता आमी सरकार आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर आसा रवी नायक सर यांचे मार्गदर्शन आसा आमी बरें कार्य करतले आनी परत एकदां हांव सगळे मतदारांक धन्यवाद करता म्हाजे वॉर्ड नंबर 5 आनी सगळे मतदार जे आमचे निवडून आयला तांकां त्या लोकांक हांव धन्यवाद करता. थँक्यू तांगडा आतां हांव वार्ड नंबर 6 शौनक विनायक बोरकर जे बीजेपीचे पॅनलाचेर जिखल्या तुमचे कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां आनी तुमचे पयले रिएक्शन. हांव सगळे म्हाजे जे मतदार आसा आनी वेल विचारां तांचे हांव धन्यवाद मागता की तांणी म्हाका एक संदी दिली तांकां सेवा करपाची तांची तशेंच आमचे जे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट टणावडेजी तशेंच फोंडेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक तशेंच जे मोलादीक अशें म्हाका जो तेंको दिल्लो सगळे जे आमचे बीजेपीचे पयलींचे कार्यकर्ते सुनील देसाय तशेंच बाकीचे आमचे जे पदाधिकारी जे पार्टीचे आसा तशेंच युवा मोर्चाचे आनी सगळ्यात म्हत्वाचे म्हणल्यार फोंडेचो जो बीजेपीचो जो अध्यक्ष आसा विश्वनाथ दळवी ताजो हातून सिंहाचो वांटो आसा म्हाजे जिखपा खातीर. तुमी इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना कितें विशय घेवन लोकां मुखार गेल्ले कितें मुद्दे घेवन गेल्ले आनी तुमचे आतां पॅनल फॉर्म जाता सो फर्स्ट टार्गेट कितें आसता. फर्स्ट आमी सगळे गेल्ले की सगळ्यांक खबर आसा की जो डेव्हलपमेंट करपाक शकता तो बीजेपी सरकारूच करपाक शकता त्या खातीर तुमी आतां सगळे वॉर्डांचे जे रिजल्ट दिसता तुमकां आयले ते ताजेर सुद्दां कळटा तुमकां की लोकांचे एक सरकारा वटेन रावपाचे एक जे निर्णय केला लोकांनी ते मतदाना रुपान आमकां आयज रिजल्टा रुपान ते समोर आयिल्लें आसा. ओके तुमचे टार्गेट म्हणजे तुम्ही आता जेन्ना काम स्टार्ट करता तुमचे टार्गेट कितें आसतलें. आमी काम स्टार्ट म्हणल्यार आमी ऑलरेडी कालच्यान काम चालू केलें एक्चुअली रिजल्ट येवचे पयलीं काल आमचे कितें वॉर्डार कितें काम आशिल्लें तें आमी कालच्यान चालू केल्लें आसा. आमचें हें काम आतां नॉन स्टॉप हें चालू आसतलें. लोकसभा आसा फुडल्या वर्सा इलेक्शन फुडले 4 वर्सांनी परत आमकां विधानसभेक मुखार समोर वचपा जाय लोकांच्या तर आमी ही जी लीड मेळिल्ली आसा म्हाका ती आमी कंटिन्यू आमी लोकसभेक करपा जाय ताजे पेक्षा डबलीन आमी मुखार वचून विधानसभेक करतले. आनी कामा बाबतींत म्हणल्यार आमचो एक तो खडपाबान जो वॉर्ड आसा तो म्हजें एक टार्गेट आशिल्लें की आमी तो एक मॉडेल वॉर्ड करपाचो ते ताजे खातीर हांव प्रयत्न करतलो म्हजे. प्रतीक्षाबाई पयले रिएक्शन तुजे रिजल्ट येयल्या वयर म्हाका खात्री आसली की हांव निवडून येतलें कित्याक की म्हाज्या वांगडा देवाचो आशिर्वाद तसोच म्हाज्या पप्पाची जी कामां तेणी केल्या ती तशेंच आमच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसलो आनी आमचे जे लिडर आसले तांच्यांनी म्हाका खूब खूब सपोर्ट केला
त्याच्या खातीर म्हाका खात्री आसली की म्हाजी विजय जातलीच. सो पप्पान केल्ले कामाचे मेंटेनन्स वर्क स्टार्ट. हय हय शुअर. प्रदीप बाब, तुम्ही वार्ड रिटेन केला, वार्ड रिझर्व जाल्लो, मागीर तुमी चलयेक विशय रिटेन केला, तुमचे रिएक्शन पयलीं आनी कितें सांगपाक सोदता? जे आमी कितें कामां थोडी उरलेली म्हणजे चालू आसली ती आतां ते कंटिन्यू म्हणजे चली करतली. ओके. पॅनलांतले तुमचे चडशे येवंक जिखोन येयले ना, चडशे बीजेपी पॅनलांतले जिखोन येयले. तुम्ही फक्त केतनाचे एकूच कॅन्डिडेट सध्या आतां पर्यंत येयला. अशें कित्याक जालें अशें दिसता? ते आतां प्रत्येकाच्या वॉर्डान तेंच्यांनी कशें कितें काम केलां तेजेर आसा न्हू. आतां हांवें पळय इतलें काम केलां, हांवें अपेक्षा धरली कमीत कमी 300 वोटिंगान हांव येतलो म्हणून. ताशें येयलो कमी वोटिंगान येयलो न्हू लेडी. तशें तें म्हणजे तशें सरकारा वटेन लोक वोटिंग करता अशें जालें ना हेजो अर्थ. ओके. जेवढेन सत्ता तेवढेन लोक वचपाक सोदता. जेवढी सत्ता जर सत्ते वाटेनच्यान तांकां सांगतात तुमकां नोकरी दितलो, हें दितलो, तें दितलो. ही आमिशा पळय दिल्ली तेंच्यांनी, त्या खातीर लोक बुलोवन तेंच्या वाटेन गेले चडशे. ओके. तुजे पयले एजेंडाचेर काम कितें आसतलें वार्डा खातीर? सगळ्यात पयलीं जे कामां कोड लागलेल्या कारणान उरली करपाची ती कंप्लीट जातली. तशेंच फुडें डेव्हलपमेंट्साची आमी बाकीची सगळीं कामां स्टार्ट करतली. रस्त्यांचें काम, तशेंच ओवरऑल पळोवंक वचत जाल्यार जे मार्केट इश्यू आसा तेजेरूय आमी फुडें सरतली आनी तेजेर निर्णय कितें तो आमी घेतली. ओके. थँक्यू. आनी एक कॅन्डिडेट आमच्या वांगडा आहा, रुपक देसाय, बीजेपीचो. पयले रिएक्शन तुमचे जिखल्या उपरांत? पयलीं म्हणल्यार हांव म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद करता की म्हाजेर विश्वास दवरून सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आज म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. दुसरें म्हणल्यार आमचो मंत्री बाब रवी नायक, तो म्हजो मित्र, हेज्या अध्यक्षते खाली तेणी तेजे आज विश्वास दवरून तेणी आज कार्यकर्त्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो आहा. तेज्या अध्यक्षते खाली रावन जी फुडीं कामां आहा ती करतलो. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो पार्टी अध्यक्ष सदानंद सेठबाई तानवडे, आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, नरेंद्र सावयकर, नंतर विनय तेंडुलकर, अपुलबाई दळवी, म्हाजो सारको खास मित्र निलेश पै, हेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला. तेजो हांव खूब आभारी आसा. तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला. रितेश नायक, जशे बीजेपीचे सगळे कार्यकर्त्यांचे हांव मनांतल्यान तांकां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तेणी म्हाका एक चांगलो बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. त्या सपोर्टाच्या कार्यकर्त्या सपोर्टाचेर हांव निवडून येयल्लो. सदांच कार्यकर्त्याच्या कॉन्टॅक्टार रावतलो. सदांच जी कामां वॉर्डां कामां आसा ती कामां आमच्या मिनिस्टर रवी नायकाच्या अध्यक्षते खाली रावन जी कामां करून घेतलो. वॉर्ड नंबर 9 भरपूर समस्या आसा, खूब कामां आसा पेंडींग. जी कामां वॉर्ड नंबर 9 असो आसा की कुर्तरकर नगरी, सांताक्रूज पाट, कुर्तरकर आर्केड, सुपर मार्केट, काजीवाडा सरदर, दुर्गाबाट पाट असो वॉर्ड नंबर 9 आसा. ह्या वॉर्डाचें जे डेव्हलपमेंट आसा तें जे फाटले 15 वर्सां कितें जालें ना तें आतां फुडें व्हरपाचें हांव आमच्या मिनिस्टराच्या अध्यक्षतेखाली काम करता. बीजेपीचे पॅनल येयल्ले आहा, बीजेपीत पॅनल फॉर्म करतले, रवी नायकाचे पॅनल फॉर्म जातले. तुमी तुमचे नवे चेअरपर्सन म्हणून कोणाक पळयता? तुमच्या मनान कितें आहा? ते आमचो आमदार जो आहा रवी बाब, तेजे तो डिसायड करतलो. ते हांव सांगूंक शकना कित्याक तेज्या अध्यक्षते खाली रावन हांव काम करतलो. दीपा शांताराम कोलवेकर निवडून येयली, ती आमच्या वांगडा आतां आहा. पयले रिएक्शन तुमचे रिजल्ट येयल्या? पयले रिएक्शन म्हणजे एक मतान निवडून येवप म्हणजे सामके उमेदीचीच गोश्ट आसा. आनी तेन्ना हांव सगळे हे श्रेय फक्त देवाक दिता, कारण एक मत हें खूब खूब इम्पॉर्टंट आसा. एके मतान तुमची इतली नेक टू नेक चलताली पयल्या रावंडाक आनी एके मतान रिकावंटींग बी मागलेलें तुमचे? ना, तांच्यांनी मागूं ना, कारण आमी तेच परत करत आशिल्लीं तेंच्या फुड्यान. 2-3 फावटी तांकां केल्लीच कावंट करूं लायली. परत एक मत तांचे हेतून आयिल्लें आवटी विदावट हें तेवूय काडूं लायलें. अशें करून लास्ट एक मतान आमी आयली. ओके. तुमी लोकां मुखार गेली पळय न्हू, तुमच्या हजबंडाचें हें आसलें, पण लोकां मुखार कितें प्रॉमीस घेवन तुमी गेल्ली ते आतां कंप्लीट करपाक जाय? लोकांचे प्रॉमीस अशी म्हाका कोणीच केली ना. फक्त कितें आतां बारीक स्किमी आसतात बायलांक लागून लेडीज, तेन्ना त्यो स्किमी आसात त्यो तांकां कळनाशिल्लें कशें कितें करपाचें आनी त्या हेतून ती वचूं शकनाशिल्लीं. त्या बाबतींत त्या लोकांनीच म्हाका सांगलेलें आसा. आमकां त्या बद्दल तुमी मातशें समजून सांगप, हेंच म्हाजें चड तांच्यांनी म्हाका चड हें केल्लें आसा, सांगिल्लें आसा. फर्स्ट टायम तूं कावन्सिलान वयतलें म्युनिसिपालिटीच्या
कितें तुगेली हें आसतलें विजन आसतलें लोकांनी आभार मानता की सगळ्यांनी वोट करून जिखून हाडलें म्हणून आनी जाल्यार हांव सगळे लोकांक हें करतलें तेंची कामां आसा ती म्युनिसिपालिटीन हें करून सगळी करतलें. सो कितली मतां पडली तुका आनी तुजो सारको नेक टू नेक कोण आशिल्लो काय म्हणटा कितल्या मतांनी विन जाली? खंयच्या पॅनलाक तूं रिप्रेझेंट करता? रायझिंग म्हणटा म्हणजे केतन भाटीकर. सो तेणी तुमच्या निवडून येवपा लागून ताणी कितें स्पेशल केल्लें? खूब प्रयत्न केले. शिवानंद विनायक सावंत केतन भाटीकराच्या फोंडा रायझिंग पॅनलाचेर निवडून येयल्ले आहा ते आमच्या वांगडा आहा. पयलीं तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन फर्स्ट रिएक्शन. थँक्यू. हांव सलग आयज चवथी फावट जिखला आमच्या वार्डान. मदीं एक टायम मिसेस आसली आनी हांव थँक्स म्हणटा म्हगेले वोटर्सांक, म्हजे सपोर्टर, म्हजे फॅमिली मेंबर, तांच्यांनी म्हाका दीस रात मेहनत घेवन म्हज्या खातीर काम केलें, सपोर्ट केलो. आनी हेन फुडें पयलीं सुद्दां हांवें डेव्हलपमेंटाची कामां केल्या, लोकांची गव्हर्मेंट स्किमी घरान पावयल्ल्यो आसा. त्या खातीर म्हाका लोकांनी बरो सपोर्ट दिलो आनी हेन फुडें हांव डेव्हलपमेंट उरलेली म्हजी थोडी कामां आसा डेव्हलपमेंटाची ती कंप्लीट करतलो. गव्हर्मेंटाची स्किमी घरान पावयतलो. लोकांनी तुमची जी इतली वर्सां तुमी कामां करता ताची पावती तुमकां परत? हय नक्की सामकी पावती. सलग आतां हें चवथो टर्म म्हटल्यार तुका फाटलीं 15 वर्सां हांवें लोकांची कामां केल्या तेजी पावती म्हाका मेळ्ळी आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसलो की म्हाका हांव जिखतलो म्हणून. तुमी कामां करीत आहा पण अजून कितें करपाची गरज आहा तुमच्या वार्डान, तुमच्या लोकां खातीर कितें प्लॅन्स आहा? आमच्या वार्ड आतां गव्हर्मेंट स्किमी नव्यो येता त्यो दारांनी पावपाच्यो आनी थोडे डेव्हलपमेंट काम हांवें ऑलरेडी घातलेलें आसा. ते थोडे टेंडर प्रोसिजर हिंगा गेल्ले आसा, थोडे टेंडर जावपाचें आसा, ते काम हांव कंप्लीट करता. सगळी फॉलोअप करता तुमी. तुमचे पॅनल आसले तुमी सगळे सीट कॉन्टेस्ट केल्ले पण तुमचे फक्त अजून पर्यंत 3 येवपाक शकले. चडशे बीजेपी पॅनल फॉर्म करता, तुमचे पॅनल येवनात, फक्त 3 कॅन्डिडेट. मातशे आमचे म्हणजे सगळे आमी फक्त 12 कॅन्डिडेट घातले 15 वॉर्डांतल्यान. तातूंतल्यान म्हाका दिसता 2-3 वॉर्ड 2 वॉर्ड क्लोज जाले. एका मतान 3 मतान गेला. एक रिकाउंटिंग टाय आहा चालू आसा. रिजल्टाचें की म्हाका खबर आशिल्लें हांव जिखतलो म्हणून आनी इतले मताधिक्यान जिखतलो म्हणून म्हाका तितले हें नाशिल्लें की जवळ जवळ म्हाका 600 लीड खूब मेळ्ळी. 612 मतां म्हाका पडली आनी हांव सगळे प्रथम म्हजे मतदार म्हजे सगळे फ्रेंड सर्कल सगळ्यांचे हांव आभारी आसा. सगळ्यांक देव बरें काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां सगळ्यांक म्हाजे कडल्यान जी अपेक्षा की हांव सगळ्यांक कोणाचें कितें काम आसलें वार्डाचें प्राधान्यान ते करतलो. तुमच्या बरोबर फूल बीजेपीचे पॅनलूय जिखलेले आहा तेच्या बद्दल कितें? म्हाजे सगळे सहकारी जे आसा आमी भाजप पुरस्कृत आमी सगळे उमेदवार रावल्ले आनी हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदनभाई तानावडे, तशेंच आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब विनायक सर हांचे खूब उपकारी आसा की तांणी बीन म्हाका लागून तशी मिटींग घेतल्यो आनी तांणी म्हाका तेंचो भरपूर पाठिंबो आशिल्लो आनी तेंचे ह्या पाठिंब्यानूच हांव फुडें बाकीची कितें आसा ती काम करतलो. तुमी कितें विजन घेवन कितें प्लॅन घेवन लोकां मुखार गेल्ले आनी आतां सुरवात करता आसतना खंयच्यान करतले? विजन अशें ना. फाटल्या वेळार हांव 5 वर्सां आशिल्लो आनी लोकांनी म्हाका म्हाजें काम पळयलां. लोकांक जाय ते सेवा दिवपाक हांव सदांच प्रयत्न आसतलो. कित्याक फाटल्या वेळार सुद्दां हांवें म्हाज्या वाड्याक गटर म्हणा जावं ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट आसा गार्बेज प्रॉब्लम जावं बाकीचे कसली रिटर्निंग वॉल आनी कसले कसले कामां जी म्हाजे कडेन ताकता जावं गव्हर्मेंट स्किमी लोकां पर्यंत पावपाक हांवें भरपूर लोकांनी तुमच्या कामाची पावती म्हाका दिल्ली आसा आनी हेजे फुडें हांव अशेंच काम करीत रावतलो लोकां लागून.